नमस्कार इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. काणी आयकुपाक तुमकां आवडटाच आसतली न्हय. तुमची आई, मम्मी विंगड विंगड विशयाचेर तुमकां काणी सांगता आसतली. अशीच एक काणी हांव तुमच्या खातीर घेवन आयलां. ही काणी एका कोल्या विशीं आसा. तर कोलो हो जनावर कितलो शिटूक आनी हुशार हें आमकां बरे तरेन खबर आसा. रानांतल्या व्हडल्या व्हडल्या जनावरांक लेगीत कशे तरेन तो फटयता हें आमी कांय काणयांतल्यान आयकलां. तर आज अशीच एक काणी ह्याच कोल्या बद्दल शिकुया. तयार आसात न्ही सगळीं? चलात तर आयकुया काणी. काणयेचें नांव आसा म्हातारी म्हातारी कुय कुय. एक आसली म्हातारी, सदांच रानान वताली. सुक्यो बडयो पुंजायताली, घरा हाडून फू फू करून रान्नीन उजो करून जेवताली. पुंजावप म्हळ्यार एकठांय करप. आदल्या तेंपार लोकांकडेन गॅस जावं इंडक्शन नाशिल्लें, म्हणून लोक रानान वयताले आनी त्या वेळार बडयो एकठांय करून चूल पेटोवपा खातीर वापरताले. एक दीस एका कोल्यान तिका बडयो पुंजायतना हटकिली. ए म्हातारी, खंय वयता गे? बडयो खंय व्हरता गे? आरे कोल्या, बडयो व्हरता रांदूंक. फाल्यां म्हजो नातू येतलो, ताका सान्नां उकडून घालूंक जाय. म्हातारेन खरें तें सांगलें. सान्नाचें नांव आयकना फुडें कोल्याच्या तोंडाक उदक सुटलें. उदक सुटप म्हळ्यार खावपाची रूच येवप. लाळ गळयत ताणें विचारलें, म्हाका दितली मगे इल्लो सान्नाचो? हय रे बाबा, थेयता तुका. यो तूं फाल्यां. अशें म्हणून म्हातारी बडयांचो भरो माथ्यार मारून चलूंक लागली. आतां बडयांचो भरो म्हळ्यार बडयो एकठांय करून सुमलेन जावं दोरयेन ताका बांदतात, ताका बडयांचो भरो म्हणटात. कोलो म्हातारीच्या फाटोफाट चलूंक लागलो. म्हातारी घरा पावली, तिणें सान्नां उकडपाची तयारी केली. कोलो लिपून म्हातारी कितें करता तें पळोवंक लागलो. म्हातारेन सान्न कोपरो रान्नीन दवरलो. हें पळयात, हेका सान्न कोपरो म्हणटात, तितून सान्नां उकडटात. हें पळोवन कोलो ल्हवूच म्हातारी म्हऱ्यान गेलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हातारी, आजूच करता गे सान्नां. म्हातारीन सांगलें, हय रे बाबा, फाल्यां फांतोडेर नातू येतलो, आजूच करून थेयता, तूं फाल्यां यो. कोलो गेलो, पूण ताजें चित्त थाऱ्यार नासलें. चित्त थाऱ्यार नासप म्हणजे लक्ष लागप ना. ताका परतून परतून सान्नाची याद येवंक लागली. जिबेर ताका सान्नाचीच रूच दिसूंक लागली. तर तो रातचोच म्हातारेगेर गेलो. म्हातारी भायरूच न्हिदिल्ली. कोलो लीप चोरया घरान भितर सरलो. लीप चोरया वचप म्हळ्यार लिपत लिपत घरा वचप. जसो चोर पळयात पांयाचो आवाज करिनासतना भितर सरता पळय, ते तरेन. रांदचे कुडीचें दार ताणें आवाज करिनासतना धुकलून उगडलें. म्हातारेन ताच्या खातीर सान्नाचो कटको कडेक काडून दवरिल्लो तो ताणें मिटक्यो मारीत खालें. मिटक्यो मारून खावप म्हळ्यार रुचीन खावप. ताका तो बरोच गोड लागलो. ताका आनीक खायन दिसलें. ताणें सान्नाचो तोप सोदून काडलो. तोप भरून सान्नां आसलीं. कोल्यान ताचेर आडवो हात मारलो. आडवो हात मारप म्हळ्यार पोट भरसर खावप. इतलें म्हणसर तोपाचो आवाज आयकून म्हातारी जागी जाली. तिणें लापयांव मोठो केलो. कोलो शिटकलो. म्हातारी रांदचे कुडीन येता अशी पळोवन कोलो दारा फाटल्यान लिपलो. म्हातारी भितर सरतली आनी आपूण ल्हवूच भायर पळटलो.
ह्या तयारीन तो रावलो. पूण म्हातारी शिटूक आसली. तिणें दाराच्या खांचींतल्यान कोल्याची शेपडी पळयली. सान्नाचो तोप आडवो पडला तोय तिणें पळयलो. ह्या कोल्याक भूत शिकोवंकूच जाय. म्हातारेन चिंतलें. तिणें रांदचे कुडीचें दार बंद करून भायल्यान खिळी घाली. भायर रावून तिणें म्हणलें, आरे कोल्या, तुका फाल्यां आपयल्लो मरे. तूं रातच्या वेळार कुडींत कित्याक पावलो? चोरूंक? राव, तुका सारकी भूत शिकयता. हेवटेन म्हातारेन कट्ट्यो पेटोवन इंगळे केले. तातूंत थोड्यो सुक्यो मिरसांगो उडयल्यो आनी दारा पोंदच्यान रांदचे कुडीन धुंवर सोडलो. मिरसांगेचो धुंवर नाकान वचना फुडें कोलो घुस्मटलो. शीक शीक करून शिको काडूंक लागलो. कोणूय पावात रे, शीक शीक, कोणूय पावात रे, सोडयात रे, शीक शीक असो म्हणून आड्डूंक लागलो. कुई कुई करून आपल्या इश्टांक आपोवंक लागलो. पूण एकटोय आदाराक आयलो ना. थोड्या वेळान कोल्याच्यो शिको बंद जाल्यो त्यो पळोवन म्हातारेन नाकार पदर दवरलो आनी दार उगडलें. पळय जाल्यार कोलो मरून पडला. आरे आरे आरे, मेलो मरे हो कोलो. म्हातारी आपले भितर बडबडूंक लागली. आतां कितें करूं? हो हांगाच कुसलो जाल्यार घाणी पडटल्यो. हाका भायर व्हरून पुडल्यार बरो. म्हातारेन कोल्याक ओडीत घरा भायर व्हेलो. एका झाडा मुळान ताका उडयलो आनी खोरें हाडपाक भितर गेली. म्हातारी खोरें घेवन यो जाल्यार कोलो उठून उबो रावलो आनी म्हातारेक लागलो चाळोवंक. म्हातारे म्हातारे कुई कुई कुई, कुई कुई कुई, सान्नाचो तोप धुई धुई धुई, धुई धुई धुई. कोल्यान मान हालोवन कुई केली आनी दोंगरार धांव मारली. तर ह्या पाठांतल्यान आमकां कितें देख मेळटा तर अनवळखी मनशाचेर केन्नाच विश्वास दवरचो न्हय. तर इश्टानो, ही काणी तुमच्या 5वीच्या पाठ्यपुस्तकांतली आसा. व्हिडिओ आयकता आसतना तुमचें पाठ्यपुस्तक बरोबर घेवन बसात आं. तर आवडली काय ना ही काणी? आवडल्या जाल्यार म्हज्या व्हिडिओक लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं. मेळचें परत. बाय बाय.